आशिल्ली, सो त्या विजिटान कितें डिस्कशन जालें, मिटिंग्स रिलेटेड कितें आशिल्ल्यो? एक म्हटल्यार आमचे नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे आसात नितीन नवीन, तांचे नियुक्ती जाल्ल्या नंतर आमी तांकां अभिनंदन करपाक व्यक्तिशा वचून आशिल्ले. म्हणून तांचो प्रवास आसा ते संपूर्ण देशभर प्रवास करता आनी हांगा निवडणूक आशिल्ल्या कारणान आमी पावले ना. पण आमी ती एक संदी घेवन माननीय BL संतोषजी गोंयान आयिल्ले त्या वेळाचेर आमकां वचूंक मेळूं ना काही हातून. पण पक्षाचो आमचो नेता आनी त्याच बरोबर अध्यक्ष हांकां मेळप हें आमचें मेळूंकूच जाय, हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी आमी ते सगळे वचून जनरल सेक्रेटरी आमी नरेंद्र सावयकर, सर्वानंद भगत, सिद्धार्थ कुंकळकार वचून तांचें अभिनंदनय केलें. ताचे नंतर तांचे आमचे बरोबर मुख्यमंत्री आनी हांव अशें आमच्या तिकाचे बरोबर संघटनात्मक बाबीचेर चर्चा जाली आनी जे कितें राजकीय फुडें कशें वचपाचें कितें आशिल्लें तें कानमंत्र आनी कशें ऑर्गनायझेशनाची बांदणी जडण घडण आनी तुमी तयार रावा फुडच्या इलेक्शनाक निवडणुकीक. आनी लोकांचो विश्वास जो आसा आमचेर तो तसो कायम दवरून आनीकय लोकां मदीं खंय कमी पडटात थंय आनीकय मायज कशें जावपाक जाय हांचें मार्गदर्शन तेंचें. फुडलें इलेक्शन जेन्ना म्हणटा आमी पळयता की आवाज आसा बाय इलेक्शनाचो फोंड्या, सो ताजेर कितें डिस्कशन बीन जालें? कारण थंय आमी पळयता की BJPच्या तिकेटेक खूब जाण रावल्यात. ही एक खरें म्हटल्यार अभिमानाची गजाल आसा की खूब जाण BJPचीच तिकेट सोदता. कारण प्रत्येकाक खबर आसा भारतीय जनता पार्टी इज डिलिव्हरी आनी त्या खातीर भारतीय जनता पार्टी कडेन सगळे येवपाक आतूर असतात. आनी ह्या तिकेटीचेर रावून आमी बीन तातूंत भितर ज्या तरेन आमचे मानेस्त लिडर दिल्ली आसा तांच्यांनी आपलो एक कायम विकासाभिमुख राजकारणाचो एक दबदबो कायम दवरला. ताका सगळे जॉयंट जावन काम फुडें व्हरपाक सोदता. ताचे प्रत्यंतर तुमकां सगळे कडेन आयिल्लें आसा. आनी आतां आज सुद्दां जी दक्षिणेक एकमत वाडलें तें ताचेंच कारण आसा. कोणेंय हें करचें न्ही की अजाप जावचें न्ही की आनी 2-3 मतां सुद्दां वाडूंक शकतात. कारण हाजें कारण प्रत्येकाक ह्या भारतीय जनता बरोबर रावून जॉयंट जावन तांचे बरोबर काम करपाचें तांचें स्वप्न आसा. पूण हाजेर कांय डिस्कशन जावना बाय इलेक्शनाचेर? कारण बाय इलेक्शन येतलें त्या वेळाचेर ती आमची भुमिका आसा ती आमी मांडटले. ती भुमिका त्या परिस्थितीचेर त्या वेळाचेर जी कांय गजाल आसा ती. तुम्ही पळयतात GNH.